सुवर्ण उत्तम हरमलकर हांव मोरजी साकून उमेदवार आसा आम आदमी पार्टी तर्फे. ओके. आता तुम्ही एक क्लिनीक हांगर कॅम्प ऑर्गनायज केला पळय, आतापर्यंत कितल्या लोकांनी तेचो फायदो घेतला म्हणजे रुग्णांनी? आमचे सगळी कडेन गोंयभर न्ही क्लिनिकां आसा ते तुमकां खबर आहा. आमचे हे विजन आसलेले की लोकां पर्यंत पावपाचे, लोकांक स्वास्थ्य सेवा दिवपाची. आमचे गावडे वाड्याचेर क्लिनीक आसा, तो ऑक्टोबरान सुरू जाला, 18 ऑक्टोबराक दिवाळीचे पयलीं. आज पर्यंत न्ही हजाराच्या प्लस लोकांनी येवन आपले थंयसर चेकअप केल्ले आहा. चेकअप करता पळय डॉक्टर आसा पळय ते बेस्ट क्वॉलिटीचे म्हणजे MBBS क्वॉलिटीचे आसात. तेंचें शिक्षणूय जालां अशें की ते लोकांक बरे भशेन समजोवंक शकता, बरे लोकां कडेन एकमेक जावन करता. मेडिसीन आनी चेकअप दोन्ही फ्री असल्या मुळे लोक बरे भशेन येवन बरे चेकअप करून वता. तशेंच आमी वाड्या वाड्यार कॅम्प लायता. सगळ्यांकूच क्लिनिकार येवंक जमचें ना अशें पळोवन परिस्थिती पयली आमी लोकांनी आमकां सांगलें की सगळ्यांकूच क्लिनिकार गावडे वाड्याचेर येवंक जमना कित्याक हांगा वाहतूक ना. सो आमी तेंच्या ठरयलें की तेंच्या वाड्यार वचून तेंकां एक धाकटुलोसो कॅम्प लावचो. डोंगरवाडे जाग्यार आसा, जेंची घरान कोण ना, जेंकां डॉक्टराक वचपाक जाणटी आसा, जेंकां येवंक जमना क्लिनिकार, तेंकां आमचे स्वयंसेवक आसा पळय ते वचून घरा कडसून घेवन सुद्दां कॅम्पार येयल्ले आसा. ही एक सोय आमचे कडसून तेंकां दिवपाची, कित्याक खंय तरी आमकां अशें दिसता समाजाक आमी कितें तरी देणें लागता. ही ती सुरवात आसा आमची समाजकारणाची. ह्या लोकां कडेन आमी इतलेंच मागूंक सोदता की ही जी सेवा आमी तेंकां दिल्या, तेंकां अशें दिसत की ही सेवा जर तेंकां खंय तरी कमी पडटा, हितून आनी कितें भरपाई जाय, आनी कितें बरी सोय तेंकां दिवपाची अशी दिसता जाल्यार आमची एक विनंती, एक मागणी समाजातल्या प्रत्येका कडेन हा, एक नागरिका कडेन हांगासरल्या मांद्रेंतल्या मोरजेंतल्या लोकां कडेन अशी मागणी आसा की तेंच्यांनी, हांव एक उमेदवार, झेडपीच्या इलेक्शनाक हांव उमेदवार आसा, हांव जिखून येत जाल्यार हेच्या पेक्षा बऱ्यांतली बरी सोय तेंचे पर्यंत पावोवपाचो म्हाजो एक प्रयत्न आसतलो. निस्वार्थपणे तेंची सेवा करपाचे हे आमचे ध्येय आसा. मिशन कशें आसा की सगळ्यांक बऱ्यांतली बरी सोय दिवपाची. सुरवात जर बरें आरोग्य आसत जाल्यार समाज बरे तरेन प्रगती करूं शकता. हेका लागून आमी लोकांक सांगपाचो प्रयत्न केला आनी आजुनूय करता की आमकां एक संद दिवची, एक चान्स दिवचो. जर हे कितें बरें तुमकां अशें दिसता की हेच्या पेक्षा बरी सोय तुमकां जायी, आमच्या समाजाक बऱ्या रितीन स्वास्थ्य सेवा गावची, जेका लागून लोक असो म्हणटा की स्वास्थ्य सेवा घेवप खूब मुश्कील जाला, ते खंय गेले तेंकां ती सोय गावना, डॉक्टर तेंकां अटेंड करूंक शकना आनी ती सेवा थंय अवलंब नासता. म्हणून आमचो प्रयत्न आसतलो आम आदमी पार्टीचो की ही स्वास्थ्य सेवा हेच्या पेक्षा बऱ्यांतली बरी तेंकां करून दिवपा खातीर. नारायण बांदेकर. तुम्ही आयज तपासपाक येयले न्हू हांगार? हय, कितें दिलें तुमकां? आमकां वकाद दिलें. बरो आमची वेवसाय केला देवान. हेणी देवानच म्हणपाची कशी, हय, अशें केन्ना जावंक नासलें. जावंक नासलें. हे फर्स्ट टायमाक तुमी आमकां आमच्या वाड्यान कशें दिल्यात साथ आमकां. ओके. कितें जातालें तुमकां? मातशें दुखता कमरेन. आनी कितें सांगलें मागीर डॉक्टरान? सांगलें दोतोरान वखाद दिलें. ओके. 3 फावटी आतां येवन गेला तुमचे कडेन. 3 फावटी वखदां घेतली. आं, ओके. फर्स्ट टायमाक सावताडे आसलो. पयलोच पेपरांक मी येयला हे फर्स्टाक. ओके. येस, थँक्यू.